सगळ्यात पहिली लोकसभा इलेक्शन जावन म्हाका दिसता हो पहिलो जाहीर प्रोग्राम आसा, त्यामुळे हांव मनांतल्यान तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता। सबंद बिचोली तालुक्याच्या लोकांचे आभार मानता, बिचोली मतदारसंघ लोकांचे आभार मागता। तुम्ही आमकां सगळ्यांनी मिळून आमच्या बिचोली तालुक्याक अराउंड 37 म्हणजे 37,000 मताची लीड दिल्ली आसा। बिचोलीन आमकां तुम्ही 9,700 ही लीड दिल्ली आसा। खूपशा लोकांनी अपप्रचार केले, कोणी प्रेसा घेतली आणि मतदारांक डायवर्ट करपाचो प्रयत्न केलो, पण लोकांक खबर आसा की लास्ट 2 वर्सां त्यांचा आमदार त्यांच्या बरोबर कितलो आसा, खंयची त्यांची कामां कशी करता, आमचो मुख्यमंत्री आमकां कसो सपोर्ट करता हे सगळ्यांक खबर आसा। तुम्ही जर पळयशात आजच्या बायपासाचे इनॉग्रेशन जाता आणि थोड्या दिसांनी एका म्हयन्यान सुमार आमचो जो मुळगाव बायपास आसा म्हणजे अस्नोडा टू मुळगाव ताचे एका म्हयन्यान इनॉग्रेशन जातले। ताका ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा, सरकार त्याचेर 110 कोटी मोडटलो। तिसरो बायपास म्हणजे आमचे लाठंबारसे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जो आमटणे डॅम आसा थंय एक बायपास रोड जातलो मोपा वचपाक। तुमकां कदाचित दिसात इतले बायपास जातात म्हणून कदाचित आमचो मुख्यमंत्री तुमच्या आमदाराक बायपास करता। आमचो मुख्यमंत्री तुमच्या आमदाराक कसोच बायपास करना, खंयच्याच गोष्टीन बायपास करना। प्रत्येक गोष्टीत बारीकल्या बारीक आणि मोठ्यातल्या मोठे कॉन्फिडन्सान घेऊन विचारून कांयच नाल्यार रातच्या 11 फोन करून दोतोर अशें करता म्हणून इन्फॉर्म करता, तातूनच म्हाका धन्य दिसता। आयज दिवचल मतदारसंघाच्या काळात आयज दिवचल तालुक्याच्या दृष्टीन जो एक ऐतिहासिक असो दीस आम्ही हांगासर विटनेस करपाक जमलेले आसा आणि ही म्हणजे 4 पदरी रस्त्याचे उक्तावण लोकार्पण। आणि या सोहळ्याक आमच्या बरोबर उपस्थित गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्या दिवचल तालुक्याच्या विकासाच्या दृष्टीन आयज हो एक मोठो दीस आसा। आयज हो दीस विटनेस करपाक आमकां जो मेळ्ळो हे काम आमचे गोंय राज्याचे PWD खात्यान आमकां सुपूर्द करता आसतना खूब आनंद जाता। दिवचल तालुको म्हणटा आसतना जेन्ना मुख्यमंत्री आमचे आमकां सदोदीत मदत करीत आसा, ह्या तालुक्यांसून जो जनतेचो प्रतिसाद आमकां मेळत आसा आयज आमकां सांगपाक खुशी भोगता। जो दिवचल तालुक्यांसून आमकां ह्या लोकसभेच्या रिजल्टाच्या नुसार जो लोकांनी जनादेश दिल्लो आसा, हितून आमच्या ह्या सरकाराचेर आमच्या दिवचल तालुक्याच्या लोकांचो कितलो विश्वास आसा हे आमकां हांगासर सिद्ध जाता। 4.5 किलोमिटराचो रस्तो 83 crores of rupees स्पेंड करून युनिक रोड हो बांधला। हो युनिक रोड इतक्याच खातीर सांगता की पुराय रोड जो आसा हो कॉन्क्रीट रोड आसा। फुडल्या 25 वर्सांक आमकां एकूय पयशे परत ह्या रस्त्याच्या मेंटेनन्साचेर खर्च करचे पडचे ना। ह्या रस्त्याक एक मेजर ब्रिज आणि एक मायनर ब्रिज आसा। ह्या रस्त्याच्या पोंच्यान जो आमचो उदकाचो कॅनल आशिल्लो तो तसोच पोंच्यान मेंटेन करून त्याच पद्दतीन त्या कॅनलांतल्यान फाल्यां सकाळी तो लीक करपाचो जालोय जाल्यार तो भितर वचून तो क्लीन करपाकूय मेळटा। अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे हांवें त्या खातीर म्हटलें कारण हो रोड बांदता आसतना आमी आमच्या स्वताच्या फंडांतल्यान बांदला। बरेचशे बाकीचे नॅशनल हायवेज आनी स्टेट हायवेज आमी डबल इंजिनच्या सरकारांत बांदताले आणि हो रस्तो तसो पळोवंक वचत जाल्यार आमी म्हणजे आमी विदीन द जवळपास 500 दिसाच्या भितर इतक्या रिकॉर्ड टायमान रस्तो जो कंप्लीट केला त्या खातीर हांव कॉन्ट्रॅक्टराचें अभिनंदन करता। एखादो प्रोजेक्ट जेन्ना सुरवात जाता तेन्ना ताका वेगवेगळे ऑब्स्ट्रक्शन येत आसता। खूब जाणांक ऑब्स्ट्रक्शन ना सुद्दां आसत जाल्यार सरकाराचें काम बंद उडोवया म्हणून केसी फायल करपाची संवय जाल्ली आहा। खूब जाण करतात, थोडे जाण कोण करिना जाल्यार थोडे फुडें काडून करतात, एक केस घाल्ले म्हणटा तूं आडे रस्तो किंवा आडे प्रोजेक्ट जेणे करून सरकाराचो प्रोजेक्ट बंद उरचो अशी थोड्या जाणांची इच्छा आसता।